मोगाल गोंयकारांनो, गोंयकार गुरू तुमचे मुखार दवरता खोरी घडणी आमच्या गोंयच्या साहेबाची. वरोस 1537 देश पुर्तुगाल. पुर्तुगालाच्या राजाक खबर पावली. इंदेक थावन एक चीट ताच्या हातान पडली. चिटेर बरयलेली आसली एक विनंती. इंडियेक 20,000 लोक क्रिस्तांव जाला. तांकां मीस भेटोवंक आनी कुमसार करूंक पाद्री नात. तर आमकां याज्ञिकाची चड गरज आसा. आमकां पाद्री धाडून दी. राजान सूट केली पाद्रींची. पॅरीस रावनचो मिस्टर दियोज्यो राजाक बरयता. एक नवी ऑर्ड, नवी संस्था सुरू जाल्या. तांच्या वडिलांचें नांव जावन आसा इनास. ताका विचार. राजान इनासाक बरयलें, मोगाच्यानो, क्रिस्ता खातीर हांवें कितें केलां? क्रिस्ता खातीर हांव कितें करता? क्रिस्ता खातीर हांवें कितें करूंक गरज? इनासान आपल्याकूच हे 3 प्रश्न विचारले. जिवीत बदलूंक इनासाक 3 प्रश्न लागले. गोंयच्या साहेबाक एकूच प्रश्न. वांजेलांतलो एकूच प्रश्न. सगलो संवसार तूं जिखलो पूण इबाडलो तुजो आत्मो जाल्यार कसलो फायदो? एकूच प्रश्न विचारलो आनी ताच्या काळजाक पेटलो उजो. उजो देवाच्या मोगाचो, उजो मिसावाचो, उजो दुसऱ्यांक जेजूशी हाडपाचो. 24 घंटे, वय फकत 24 वरां. आसाय तूं रेडी इंडियेक वचोंक फाल्यां? विचारलें ताचो वडील इनासान. फ्रांसीस उदगाल्लो. कितें? आनी हांव? तूं म्हाका विंचून काडटाय? तुका म्हजेर बोरवासो आसा? तेवूय जाल्यार फाल्यां? वय फाल्यां तारू सुट्टा म्हटलें इनासान. दुसरो पाद्री येवचो आसलो तो दुयेंत आसा. ताचो जागो तूं घे. फ्रांसिसान प्रतिपाल केलो. ही देवाची कुशी जाल्यार हांव आसा तयार. मोगाच्यानो, आमी क्रिस येण्याच्या काळांत आसा. ह्या काळांत एका प्रवाद्याचें नांव परतून परतून आमच्या कानार सापतलें. तें म्हणल्यार आयसाया. इजायास प्रवाद्याची उतरां उगडास करून शाबरान म्हटलें आसतलें, ओ पळय हांव आसा, धाड म्हाका. भाग्योन पावलुचीं उतरां मनान हाडून ताणें म्हटलें आसतलें, देवाचें उतर हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें खोटा. मेल्यार उपकारता, फोंडांत गेल्यार जाता, पूण देवाची बरी खबर परगटूंकूच जाय. मातेवाचो निमणो आवेसभर चिंतून क्रिस्ताच्या बासावणेचो उगडास करून जंय जेजू म्हणटा, वचात सगळ्या संवसाराक म्हजें नांव परगट करात. संवसार सोंपपर्यंत हांव तुमच्या सांगात आसतलो. हाचो उगडास काडून शावेर म्हणटा, धाड म्हाका. म्हणटोच गोंयचो साहेब जालो एक सबस्टिट्यूट. आनी कोणाक पयलो विंचून काडलेलो तो दुयेंत पडटा. गोंयचो साहेब सबस्टिट्यूट जाता. तो जावन आसलो देवाचो एक गूट. 35 वर्सांचो तरणाटो आसलो आमचो फ्रांसीस. सुमार 7-8 म्हयने सोमदिरान वियाज मारून तो इंडियेक पावता मायाच्या सोवेर. 1542 वर्सां. कसलें दूख मोगाल गोंयकारांनो ताणें बोटीर सोंसलें. कितलो लोक जोर येवन दुयेंत पडटालो. जायते ताचे सांगाती सोमदिरांत दुयेंत जावन व तांच्यो बोटी तुफानांक सांपडोन बुडोवन मेले. कितले जेजुईट ताचे फाटले इंडियेक मिशनर जावंक सपनेताले ते इंडियेक पावलेच ना. फ्रांसिसाकूय जोर येतालो. सुमार 2 म्हयने तो दुयेंत आसुनूय तो न्हिदोन आसतना पिडेस्तांची सेवा करतालो. आपलें आंगलें, आपलें उशें, आपलें वखद तांकां दिवपी आमचो मोगाचो फ्रांसीस.
आमी दुयेंत आसतना आमी न्हिदोन रावूंक सोदता. नोई फ्रांसीस. गोंयकारांनो, 2 वर्सां फ्रांसीस इंडियेक पर्ल फिशरी कोस्ट साउथ तामिळनाडू थंयसर वावुरलो. परतून बाबड्याक कसले कोस्ट. थंयसर लायट ना, रस्ते ना, सारकें जेवण ना, चोरांची आनी जोरवारांची भिरांत. सगळे वाटेन त्रास आनी भिरांत. आमच्या जिवितांत त्रास आनी भिरांत येता तेन्ना आमी निराशी जाता, बोरबोसो सोडटा. तर फ्रांसिसाची घोटाय कितें आनी ताची शक्ती कोण गाय? एका फाटल्यान एक असल्यो भिरांकूळ वियाजी मारूंक आनी लोकांक भेट दिवंक, लोकांक जेजू दिवंक ताची घोटाय जावन आसली जेजू क्रिस्त. जेजूचो मोग जो ताच्या काळजान पेटलोलो ताका थार दिनासलो. तामिळनाडू वावर केले उपरांत तो मागीर आमच्या गोंयांत येता. थोडेच म्हयने वावर केले उपरांत तो श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलिपिन्स आनी जपान पावता. जपानाक पावतोच तो खुशाल जाता आनी आपल्या चिटीन जपानाचो लोक आपल्या काळजाची दादूसकाय म्हूण तांकां वाखणटा. जपानाक 2 वर्सां काम करून 1400 लोकांक तो बावतेज दिता. 70 वर्सां तो मेले उपरांत 1400 आसलेलो लोक 3 लाख जावंक पावता. सगळी म्हूण 10 वर्सां ताणें काम केलें. 5 वर्सां इंडियेक आनी 5 वर्सां इंडिये भायर. मोगाच्यान दूर एका शेकड्यान एक फामाद वो नावाडीक नांव ओत्मीक जिवितांत आमकां आयकोंक मेळटा. आयर्लंड इंग्लंड वचत जाल्यार बाग्योन पात्रिकाचें नांव आयकोंक मेळटा. जर्मनीक वचत जाल्यार बाग्योन बॉनिफास. आफ्रिकाक वचत जाल्यार डेव्हिड लिव्हिंगस्टोन. चायनाक वचत जाल्यार हडसन टेलर. पूण सगळ्याहून व्हड मिशनर जावन आसा बाग्योन पावलो आनी ताच्या फाटाफाट आसपी आमचो गोंयचो सायब फ्रांसीस. बाग्योन पावलो भाशेन गोंयच्या सायबान भिरांकूळ वियाजी मारल्यो, व्हडले सुमदीर पार केले. भिरांकूळ रानांनी तो चलोन भोंवलो. ताची हातयारां फकत 2, काळजान बावार्थ आनी बोरबोसो, हातांत देवाचें उतर आनी खुरीस. ताच्या मनान एकूच ब्रीड, एकूच हेतू, जेजू दुसऱ्यांक दिवंक. ताचो निमाणो आवंडो जावन आसलो चायनाक वचून तांकां जेजू दिवंक. पूण चायनाक वयचे पयलीं ताणें खंय 15 चिटी बरयल्यो इनासाक आनी आपल्या गोच्च्यांक. इनासान घडये जायत्यो चिटी बरयल्ल्यो आसतल्यो, पूण फ्रांसिसाक फकत 2च पावल्यो. इनासाची 3री चीट फ्रांसिसाच्या हातान पडच्या आदीं गोंयचो सायब हो संवसार सोडून वयता. जाल्यार त्या 3री चिटेन इनासान कितें बरयलोलें गाय? इताल्याक, रोमांक परतून ये फ्रांसीस म्हूण चिटेर बरयलोलें. फ्रांसीस रोमांक वेचे बदलेक स्वर्गार गेलो आनी 1552 वर्सा ताणें सासणाच्या सासणांक ह्या संवसाराक आदिवस केलो. मोगाल गोंयकारांनो, तुमकां सगल्यांक आमच्या गोंयच्या सायबाची, बाग्योन फ्रांसीस शेवराची एक बरी परब आवडयता.